कोंकणी उलय लंडन फुलय. It was Radio 99.8 FM, Southampton, UK. हांव मिना गोयस, गांवांत लोतोलीचे. तुमचे मुखार घेवन आयला बाब मारियानो लुकास तिनीस, पालोले काणकोण गोंय. हाणें बरयलोली आपली कविता. कवितेचें नांव आमचें गोंय. निळ्या निळ्या मळबाक आला, शांत सुंदर आमचें गोंय. सिटीदान घालात पांय, गोंय भोंवताना. गोंय जाला रोगतान भरलेली तोळां. सदांच भावार्थाचे पेटून दिवे. गोंयकार विस्वासाची सुस्त न्हीद न्हिदताले. विस्वासाच्या गोराक भ्रश्टाचे नोळे. अकस्मात निगडोन पडटात धाराचे किडे. गोंय मोजें पुराय झगझगता. संवसारभर लोक हांगा भोंवडी करता. भोंवडेकार लोक नोशेची वखदां हाडटात. ती घेवन गोंयची भुरगीं पिडार कोत्ता. कोश्टांचें शेत, रावतोल्यांचें घर. कांयच ना सोद, सगळी फोट खबर. कोसळून सगळीं शेतां आनी दोंगर. बांदून घरां हुकूम चोयता नोस्ते चोर. सोबीत गोंय, पूण व्हडपण कसलें. गोंयचे पासत चिंतलां कोणें. गोंयकारांक सारक्यो नोकऱ्यो गावनात. गोंयकार कश्टवतात पयस परदेसांत. आमचें गोंय, सोबीत गोंय माल्ली उडना. पूण बोलत्यांनीच गोंय पोखरून काला. गोंयचे पासत कोणें जाय चिंतलां. गोंयकारा गोंय सांबाळूंक मारात पावला. देव बरें करूं. कोंकणी उलय लंडन फुलय.